देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आल्मीरा आमची मोगाची भयण हो संवसार सोडून गेल्यार आज वरस पडलें. वेळ कांयच नको नाच जाता, पूण उलास सोदां उरता. आनी हो उलास आसा देखूनच आमी सगळीं भावार्थान हांगा एकठांवल्या. त्याक आमचो भावार्थ आमकां शिकयता मरणांतल्यान आमचें जिवीत काबार जालें, संवसारीक जिवीत काबार जाता, पूण आमकां सासणाचें जिवीत आसा. आनी तो भावार्थ आमकां हे भाशेन लागीं उडून हाडटा. म्हणून ह्या कोविडाक लागून जायतें आमकां सोंसूंक पडटा आनी दिसाक पासून सगळ्यांक येवंक जायना. तरी आसतना आमी सगळीं एकठांवल्या तिच्या पासून मागूं. कसलेंय खत तिका आजून आसत जाल्यार, कसलेंय बारीकपण दिवचें उरलां जाल्यार देवान तिका आमच्या मागण्या वरवीं भोगसूचें आनी सासणाचें जिवीत बेगीन दिवचें आपल्या दयाळ गुणान. आमचो देव दयाळ मुगाळ बाब सगल्यांक आमकां बेगोवंक रावता. जें तिका व्हडना तें आमकांय व्हडटलें म्हूण आमी जाणा. कोण ह्या संवसारांत रावूंक दिवंक ना. आनी त्या पासून आमचें जिवीत आमी पातकापल्या कडेन सांबाळलें जाय. जेजूक एकवटोन जियोवंक वावरूंक जाय. हें देणें आमकां मागुया आनी आमी वावरुया. पातोक सोडून जेजूक एकल्याकूच आमचो वडील आमकां सोडवण दितलो, सोडवणदार हें मानून घेवन आमी ताका चिंतून रावया. सगळें पातकां दोळ्या मुखार धरून दूख धरुया आनी भोगसण मेळुया. हांव पाती आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. दयाळ बापा, तुजे दुवेच्या मरणाच्या दिसाचो आमी आज उगडास करता. आल्मीरा तुजे दुवेच्या मरणाच्या दिसाचो आमी आज उगडास करता. तुजे मीत मेर नाशिल्ले काकुतीन तिका बेंगोय आनी तुज्या भोगतां सांगाती सासणाचें सूख तिका फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी रातभर चलयता सासणांच्या सासणांत. लोकोतिच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल पोरसां होर दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचपाक रस्त्या वेल्यान सुपाच्या दोयऱ्या वाटेन चलूंक लागलीं. वाटेर लोकांक पुरो जालें. तीं देवाचेर आनी मोइसेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या ओरोण्यांत आमी मोरच्याक हांगा उंडो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयल्या. तेन्ना देवान लोकांक मोदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइसेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलां. सर्वेस्परान आमचे सोशिल्ले हे सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोदी कर. मोइसेसान पोचे खातीर विनोदी केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटूच मोइसेसान एक पितुळीचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितुळेच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचें उतर. हे देवाच्या उतराक आमचो सबाब सांगदी. सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय. परत म्हणुया, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय. म्हजो उपदेश चीत दिवन आय म्हजे पोचे. हांव सांगूंक वेता ताका कान दी. ओपाऱ्यांनी खबर सांगता, पुर्विल्ले गूट तुमच्या दोळ्या मुखार उक्ताबे कोत्ता. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूंक नाय. तो ताका मार घालतलो तेन्ना ती ताका सोडूंक लागतली आनी काळजांत तावन ताचेशी परतोताली. तेन्ना देव आपलें कडप म्हूण परमेश्वर देव आपलो तारोप म्हूण ताका उगडास येतलो. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूंक नाय. पूण तोंडा पुरतें मात तें ताचें उलोवप, ताच्या ओंठांची उतरां पोटकिरी, ताका दिल्लें उतर काळजांत ती सांबाळनासलीं, ताचे लागीं केलेल्या कराराक विस्वाशी ना जाली. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय. पूण आपले वडवे कोणवाळायेन ताचें पातक ताणें मोगशिलें आनी ताका सोडयली. आपलो राग पोत्तून दामून दवरलोलो आपलो क्रोध ताचेर चडूंक दिवंक ना. जबाब, सर्वेस्परान केलां तें कधीच विसरूं नाय. उद्गाराक उबी रावया. Sorry,
स्तुती दिनवास तुका. तुझ्या कुस्सा वरवीं संवसाराची तुमी दयेन सोडवण केली. Sorriso तुमचे सोयी असो. सुमोप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू निकोदेमाकडे स्वर्गांत देवलेल्या स्वर्गात रावतल्या मनशाच्या पुताक बगर पडून स्वर्गात चडून ना. जसो मोइजेसान अरण्यात स्वरूप उबारलो तसोच मोइजेसाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विश्वास दवरलेल्या समेस्तान सासणाचे जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विश्वास दवरतात त्या सगळ्यांचो नाश जावचे, पूण तांकां सासणाचे जिवीत मेळचे. देवान आपल्या एकल्याच पुताक इतलो ताणें संवसाराचो भोग केलो. खरेंच संवसाराचेर कास्तीचें फळवट मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें काम करचें. देवान पुता संवसारांत हाडलो. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Bovino a spirito di cursaci परंपरा. देवता कितें या समाजात जियेत असताना आनी करून आधुनिक काळात भिरांतीच्या आमकां कितें तरी संदेश दिता. आनी तुमी पळयत जाल्यार मार्चाच्या म्हयन्यांत सावन जेन्ना कोरोना व्हायरसाक लागून आमी गोंयांत भिरांत भितर सरली वाक्य संवसार भारतांत, तेन्ना देवाचे उतर एक एक घडयेक लागता अशें म्हाका तरी दिसतालें. आयज देवाचे उतर आमकां कितें सांगता. देवाचे उतर म्हणटा लोक गुणगुणटात ते दाखयता ती देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उडोवणी. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतली भायर काडली. ह्या ओरड्याम आमी मरच्या, हांगा उदो ना, उदकूय ना, पोट भरो ना, कसलें तूं आमकां जेवण दिताय ताची आमकां वीट आयल्या. भोव म्हणून ह्या संवसारांत जो मनीस सदांच तक्रार करता म्हणजे ऑलवेज कंप्लेनिंग, इज नॉट हॅपी पर्सन. संवसारांत खुशालकाय जिवंक जाय, तूं पॉझिटिव्ह आसा. आनी जो मनीस सदांच कंप्लेन करता तो मनीस आपल्यान भितरल्यान दुखी म्हूण दाखयता. पूण जो मनशाच्या काळजांत सासणाच्या जिविताचो आंग आसा, कित्याक जेजू ख्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो फकत एकूच कामाक लागून आमकां सगळ्यांक सासणाचें जिवीत आसा म्हूण सांगपाक. आनी आयचें पवित्र पुस्तक आमकां तेंच सांगता. ताणें सगळ्यांचो नाश जायना तांच्या, पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळचें, इटर्नल लायफ. आनी हे जेजू ख्रिस्त आमकां आपल्या जिवितांतल्यान मरणा उदेशी खुर्सांतल्यान ताणें आमकां जोडून घेतलें हें सासणाचें जिवीत. आनी हें सासणाचें जिवीत इतलें गरजेचें म्हण दाखोवपाक आमकां देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलें. म्हणजे कितें, इट कुड नॉट बी बेटर दॅन दीस, द अल्टिमेट. हेच्यावर तें बरें जावंक शकना. द बेस्ट दॅट गॉड कॅन डू आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक दिलें. पवित्र पुस्तक सांगता संवसाराचेर कास्तीचें फळवट मारूंक न्हय. आमी म्हणटा कोरोना व्हायरस देवान कित्याक ही खास संवसाराचेर धाडल्या काय, आमी आमचें चिंतता न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचें कारण जावचें खातीर. भोव बरी हे संवसारांत जियेत आसतना गरज आमी पॉझिटिव्ह जावपाक, थिंकींग बरें. हे मत तर आमचें ऐखारी मत, पॉझिटिव्ह मत जाल्यार आमी आमचीच वी क्रिएट आवर हॅपिनेस. आमी खुशालकाय सोदून भायल्यान आमच्या जिणे भायर आमी वचपाक
हॅपी जातलो, एक बरी बायल मेळत जाल्यार हांव हॅपी जातलो, एक बरी घरकार मेळत जाल्यार हांव हॅपी जातलो, हांव म्हजे कडेन बरें शिकप केल्यार हांव हॅपी जातलें ना. आउटसायड सर्कमस्टन्सीस डोंट मेक अस हॅपी. हॅपीनेस इज एन इनसायड जॉब. भायले भितरलें मन आनी एक एटिट्यूड आसूंक जाय, पॉझिटिव्ह एटिट्यूड, आनी तें दाखोवपाक जेजू क्रिस्त आमकां हें शिकयता आनी खुरीस तेंच आमकां शिकयता. देखून भाव भयणो, ही देवान खास कित्याक घाल्ल्या अशें म्हणचें सुद्दां ते कोरोना व्हायरसा वयर आनी कितें भिरांतीन आमी जियेता आनी सगळो लोक आज भिरांतीन आसा, तेन्ना आयची परब आमकां टू एम्ब्रेस द क्रॉस. क्रुसाक वेग मारूंक शिकयता, कोरोना व्हायरसाक वेग मारूंक शिकयता. आमी जायते फावटी भिरांतीन जियेता कित्याक आमी आमचें मन पळय, आमचो फोकस पळय, हांव मेल जाल्यार म्हगे भुरग्यांक कितें जातलें, हांव मेल जाल्यार म्हगे गिरेस्ताय कोण वतलो, हांव मेल जाल्यार म्हगे एफडी कोण खातलो, हें मन आमी. आनी ते पासून भाव भयणो, आमचो फोकस भायल्यो वस्तू, आमचो फोकस तर सासणाचें जिवीत जें जेजू क्रिस्तान आमकां दिलां, जाल्यार आमकां तितली भिरांत ना. नॅचरल फियर आहा पूण इरॅशनल फियर ना. म्हणटच भाव भयणो, आयच्या दिसा जेन्ना आमी आमच्या भयण आल्मेरा पासून आमी मागून एकठांय गेलो, आमकां सगळ्यांक सासणाचें जिवीत जोडूंक जाय म्हणून आयचो दीस आमकां शिकयता. आमचे भयणीनूय बरें तें सासणाचें जिवीत जोडून घेतलां आसतलेंच, हातूंत दुबाव ना. देवाची कृपा, देवाची काकूट तिका फावो जाली आसतली. जिवितांत जियेत आसतना बरें ताणें जायते बरे बरें केलां आसतलें आनी एक बऱ्यांतलें बरें वस्त म्हळ्यार ते सदांच उदार वस्तूय जावं सेगवेंट छोटो हातून कितेंय करपा बाबतींत, दिवपा बाबतींत, रांदपा बाबतींत आपले वस्तुंनी हात उदार आसता. म्हणटच भाव तिका विसाव दिशी आमी देवा कडेन मागया हें सासणाचें जिवीत अजून फावो करूं ना जाल्यार सासणेचें जिवीत तिका फावो करूं. आनी आमी जिवी आसा मुको येना, मुको तेना, म्हाका कित्याक मुसलमान हांव कित्याक मोहा अशें कंप्लेन करचें सुद्दां आमकां फुडाराक कितें रावता ताचेर दोळे दवरून आमचें जिवीत अदीक फुडार अर्थान आमी जिवन आमी ह्या दिसा प्रश्न
तुझा देवा बाबा मानता तसले जाऊन बघा. स्वर्गेश्वरा आल्मीरा तुझे दुबेच्या मरणाच्या वार्षिक दिसा आम्ही तुका भोगता त्या पारिपणाच्या आणि वाकाणीच्या योजना वरवीं तुझ्या भोगता बरोबर शासनात तुका वाकाणी दोयाळपणी तुका भोग ही आमची खालती मागणी मानून घे. तुझ्या भोगाच्या पुता जेजुके नवी स्वर्गेश्वर तुमचे सौम्य असू. तुमचे सगळे आमची काळजा उबारूया. आम्ही ती सर्वेश्वराचाय उभारतो. स्वर्गेश्वराक आमच्या देवाक घेऊन वासूया. होय वाशे आम्ही करून खातो. स्वर्गेश्वरा पवित्र बाबा स्वर्गोद्वेदारानी शासनाच्या देवा स्वर्गाळी आणि स्वर्गाई जेजू ख्रिस्ताच्या सोन्या भोवती आम्ही तुका दिवपासून पावो. ओ कायदो नीतीचो आणि आमच्या कायद्याचो तोच संसाराचे तारण मनशा कुळाची दिवी मेल्ल्यांचे पुनर्जिवन ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोटनिपात करता आणि तुझ्या मुखार शासनाच्या शासनाक संतोषता. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळो निरंतरी आम्ही तुझी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ती तेणे पवित्र पोरतून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी वखद आपलेच कुशेन पोस्ट मरण तुवेच्या आदी ताणें उदक घेतलो तुका बीन वाचून तो पयलो. तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें तो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर दिली. तेच परी जेवण जातोच ताणें काच घेतली. तुका नव्यान बीन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी शासनीक कराराचें रगत. पास्ताचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत निवारण करी. हें म्हज्या उगडासाक करात.
Bavarta sogur, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनरुत्थानाचो आमी भक्ती करून उगडास करतात आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणुकी काळ सुखास करता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां बाबो केलें देखून आमी सुखांत वाचतात आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवकड्या मासून आसतान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता स्वर्गेश्वरा आकेपलीचो मेचेर दिसतालोले तुज्यो पवित्र सोबीचो उगडास आनी फ्रांसीस आमच्या बागिमोन बापा फिलीप आमच्या गोंगडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवय स्वर्गेश्वरा तुजे चाकरणी आगीराची ताकूद कर तिका ह्या संवसारांत ती तुवें आपोवन दिली तशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर तूं पुनर्जीवन जावं पुनर्जीवनपणाचो बरोबरसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा गुणीची ताकूद कर ताका आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समजतान तुज्या परजोडीत तुका मोड पळोवंक फावो कर आम्हा समजतांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये संगाती तिच्या पती बागिमोन जुजे बागिमोन दोन दुतां आनी सोडकारीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या Chias Jesu vorbim, chias Jesu sangata, chias Jesu kai, puvit ratmyacha ekpona, Survodveda Baba, Survandanani Voivotuka, Sasnacha Sasna. आमच्या स्वर्गोडाराची आज्ञा मनात घेऊन ताणें शिकयलेलें प्रार्थना गीत घेवन म्हणुया आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र जावं सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समजताय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखा आनी आमच्या स्वर्गोडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी गर्वशान ओपेटता तर आमकां तुजे उदार काकुळी सोड पातांतली सुदय आनी सोड वाकांतांतली वाटाय सुया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दिसांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यांसूं एकामेकाक माई मोगान
ही देवाची शेळी संसाराच्या पाप काढता ती शेळेच्या जेवणाक आपल्यातली सुभागी प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा आल्मीरा तुजे दुबे खातीर भेटयलोलें हें बलिदान आनी आमची मागणी दोयेन मानून घे आनी तुजे काकलुटीन तिची पातकाची सोड कोता धुवन काड म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन सगळ्यांक तुमकां त्या मिसांत वांटले कडल्यान आमिरीच्या नांवान काळजांतां घेवंक तुमचो वेळ तुमी दिलो आनी ते भाशेन आयच्या सोडून दूर दाखोवन तुमी हांगा घाली ताका मीस दाखोवन तुमी तेरे दितलो तुमी हांव घेवन पयसो दिला आनी मागीर कोणाचेर आशीर्वादाचो हारा बसलो सगळें तुमकां आनी देवतां काळजांतां सर्वेस्को तुमच्या सोबी आसूं